दवरून तुका वाडोयलो आताक दवरून मोगान केळोयलो जिविताचे आयज आमचे मुखार आसात आमचे नामनेचे तियो बाब जे जाची कार्यावळ माणका मोतया आख्ख्या गोंया भर आनी संवसाराक गाजलेली आसात आनी तुमी ताका वळखोनूच न्हय पूण अशेंच वळखतले खंयसरूय मेवल्यार आनी आयज तो आमचे मदेकात आसा दुबयच्या शारांत तुका येवकार तियो बाब फर्स्ट ऑफ ऑल आनी ह्या ज्या तियात्रांत तुवें जी भुमिका केल्याय ती एक जबर कलाकार म्हणून तूं आयज परखडटा भोव थोडे प्रश्न गोंयच्या बालकावांसान तुका तियो बाब फर्स्ट ऑफ ऑल जे तियात्र दुबय जातात आनी गोंया जातात हाचे मदेकात तुका कितें म्हणपाचें आसा? पयले सुवातेर सगळ्या दुबयकारांक खरेंच आयज हांव चड खुशाल. गोंयांत आमी एक उंचल्या दर्जाचें तियात्र दाखोवपाचो प्रयत्न करता पूण म्हाका एक संदी फावो जाली एज अ क्रिएटीव डायरेक्टर दुबयच्या शारांत पात्राचें फारीकपण चुकोना. ह्या निकी आंबोरा हाच्या तियात्राक आमी एक वेगळें कितें तरी मांडून हाडलें. जायतो ते उणेंच एक वर्स अदीक ह्या प्रोजेक्टाचेर आमी वावुरले आनीक आमी संवसाराक इतल्यान दाखोवन दिवपाक सोदताले की खंयच्याय गांवांत जर आमी तियात्र केलो जावं खंयच्याय देशांत आमी तियात्र केलो जाल्यार हाचो दर्जो एक उंचलो दर्जो कसो आमी समाजाक दाखोवपाक जाता. आनीक आयज ह्या तियात्रांतल्यान घडये तुमकां थोडे हाचे थोडी चित्रां दिश्टी पडटलीं हातूंतल्यान तुमकां थोडें बहुत समजतलें की आमचे संस्कृतींत आमचे मायभाशेंत कितली घोटाय आनी ही मायभास कितली घोट आसा. ह्या तियात्रांतल्यान आमी ओपनिंग एक दोन तरेन दाखयलो. सुरवातेक आमी ओपनिंगाचो पयलो वर्स आनी दुसरो वर्स करस तर दुसऱ्या भागांत आमी तिसरो आनी चवथो तर हाचेर आमी सगळी मांडावळ केली. दुसरें हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आख्खोच एक वर्सा आमी आख्खोच डिजायन केलो. दर एका कॅरेक्टराचेर आमी वेगळे पद्दतीन वावुरले त्या कॅरेक्टराक न्याय दिवपाक एक जस्टीस कसो दिवपाक आनी तातूंतल्यान आमकां ह्या दुबयच्या गांवांतले जे आमचे भाव भयणी आसात तांणी एक वेगळी उंची आमकां दिली. कारण जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलां की खंयचोय तरी तियात्र लोकां मुखार हाडटा जाल्यार तांच्या हातांत स्क्रिप्ट आसता पूण ह्या तियात्राक कसलेंच प्रॉम्प्टींग आनी कसलेंच कितेंच नासतना हो तियात्र लोकां मुखार केलो. बरे तरेचें संगीत बरे तरेची बॅकग्रावंड म्युजीक संगीत म्हटलो काय ना आमचो गामिरो मास्करेनेस ताणें बरे तरेचें संगीत बरयलें आनी आमच्या गोंयांतल्यान आयिल्लो आनी जॅक्सन मास्करेनेस एंटनी देवेली आनी तें बरे तरेन वाजयलें. आख्याच पंगडाक सगळ्यांची नांवां घेना पूण आख्याच पंगडाक एक वेगळी तरेची शाबासकी. खरें म्हटल्यार हांव सदांच दुसऱ्या लागीं प्रश्न विचारतालो पूण आयज म्हाका एक संदी फावो जाता की म्हजे विचार तुमचे मेरेन पावोवपाक. होय आयज किरीतपणी हो जो प्रश्न हांव तुका दुसरो विचारपाक आसलो तो तूं अशी लोकांक प्रश्न विचारता आयज तुजी इट इज युअर टर्न टू आन्सर द क्वेश्चन्स टू अस and especially coming to Dubai and being a creative director, you have given something new for the Dubai goers to see actually on the stage, especially with the scenes. And your jo scenes ahalyo, they were really very well framed up and very well creative. Hajer tuje कितें म्हणणे आसा? दर एक सीन जसो ओपनिंग आमी सुरवात केल्या आनी शेवट मेरेन चारय वर्स करस हे आख्याच प्लेयाचेर आटापलेले आसले. तेच भाशेन ज्यो आमी 4 सिन्यो सुरवातेक दाखयल्यो सुरवातेक आनी दुसऱ्या भागांत दाखयल्यो त्योय प्ले रिलेटेड प्लेचेर. जरी तर आमी प्लेचेर हे भाशेन जर काम केलें आनी वेगळे तरेची कातरां दिवपाचो प्रयत्न केलो डेफिनेटली लोकांक हें आवडटलें. कारण आमी चिंतता आसतना तियात्राच्या इतिहासाची 125 वर्सां सेलेब्रेट करता आसतनाच अशे उंचल्या दर्जाचे तियात्र आमी हांव म्हणना की म्हज्या हातांतल्यान तियात्र मुखार गेला हाचो मिनींग की आमी उंचल्या दर्जाचे दाखयतात पूण जे ऑडियन्स हांगासर आसले ताणें ह्या तियात्राचो दर्जो थारायलो आसतलो. आयज आमी 125 वर्सांच्या इतिहासान भितर सोदता आसतना असल्या तियात्रांत आमी उडी मारून असले दर्जेदार तियात्र आमी खेरीतपणी आयचो तियात्र हाऊसफुल वन ऑफ द बेस्ट तियात्र आनी म्हाज्या हिसपान दुबय जे तियात्र जातेले फुडाराक
it has created a new standard for the theaters happening in Dubai. And all the credit has to go to the director and especially to you as a creative director as well. So last message to all the Goans spread across the globe when they are watching this video of Theobab. खरेंच समस्त कोंकणी मोग्यांनी आनीक तियात्रिस्ट भावांनी केली कोणी कारण हांव तियात्राचेर चड वावरता आमच्या मायभाशेचो मान आनी रेस्पेद आमी आमच्या कले प्रमाणे जावं आमच्या गिन्याना प्रमाणे ताचो उपयोग करून समाजा खातीर बरी मॅसेज दिवन ताचो फायदो काडचो ही फजरपणां जावं हाचेर ताचेर जें कितें चल्लां हाचे उद्देशी आमच्या तियात्राचो दर्जो सकयल वचत आसा हें आमच्या तियात्र इतिहासांत खंयच आमकां मेळना जरी तर खंय कितें जालें जाल्यार ताचेर रोखडोच सोल्युशन येतालें आनीक ताचेर धांवडें पडोन तें थंयच काबार जातालें पूण आयज जो तियात्रिस्टांक जो रेस्पेद आसलो तो रेस्पेद उणो जायत गेला तरी पूण इश्टानो हांव समजता की हो दर्जो परत तुमी तसोच दवरतले आनी जें कितें वायट कांय काळा आदीं जें घडलां ताचेर पड्डो घालून तें बंद करतले Theobab, तुका गोंयच्या बालकावांसान चडांत चड देव बरें करूं आनी वी विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट ह्यो सगल्यो कार्यावळी माणका मोतया जी येता ती दुबायकारांक आनी आख्या संवसाराक आवडटा आनी तशीच ती कंटिन्यू करतलो म्हण आमी आस भागयता चडांत चड देव बरें करूं. जी तुका वाडोयला खोशानी जिवीत सारून जाणटेपणा गुड इवनिंग आयज आमचे मदीं आसात नाकाश बोरकार वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी वेल प्लेड एक्टर्स ऑन द तियात्र. Nakash, a few questions for you, especially was one of the best theatres to be held in Dubai. A lot of hard work has gone behind the scenes and you could actually make out on the theatre. Theatre neo cine, कांतारा आणि प्ले ही मांडवळ घडून हाडपाक जायतोच त्रास केला आसतलो आनी हार्डवर्क केला ह्याच्यावर तूं थोडे आमकां म्हायती दिवशी. खरेंच सगल्या एक्टरांनी तशेंच सगल्यांनी स्टेज मॅनेजमेंट असले म्युजिशियन सगळ्यांनी बरो तरेन भार घेवन तियात्र आनी आमी तयारी इतली केली की हांव ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनांत वांटो घेवन आयलो. सो हांव जेन्ना ह्या तियात्रांत भाग घेतलो तेन्ना हांवें म्हटलें वी हॅव टू गीव पीपल ऑफ दुबय गोंयकारांक जे गोंयकार आसात तांकां एक बरो क्वॉलिटी शो दिवपाक जाय. लोकल म्हणटात ते आमी काडून उडोवपाक सोदताले आनी बरो क्वॉलिटी हांवें मागीर तें फ्युजनशें केलें कला अकादमी स्टायल आनी कमर्शियल स्टायल एकठांय करून बरे मुवमेंट्स दिवन डायलॉग डेलिव्हरी सगळ्यांची बरी मांडावळ मांडून हो तियात्र आमी तयार केलो आनी सगळ्यांनी बरो सहकार दिलो आनी असो तियात्र तर आमी हांगा हाडटात घरांतूय आमकां लोक मानत आनी आयज पडयला आसतलें लोकांक निमणे वेळार पासून लोक हालोवंक ना आमचे इतलो एक्सेप्ट केलो लोकांनी आमी पयले सुवातेर लोकांची भरपूर आभारी आनी असो आमकां हो शो जाला तसो ह्या फुडें जावंक जाय आनी गोंयकारांक असलो बरो एंटरटेनमेंट मेळोंक आमी जेवण येस डेफिनेटली आयच्या तियात्रांत जे एक्टरांनी आपणाचो भाग जो केला it has really been well versed. You could actually make out from the audience. You know, it has been practiced well. The delivery was good. The content was good. Everything was in place, and we never saw that there was a lack in timing when the curtains went down and curtains came up. As soon as the curtain came up, the scene was ready. And I think this is a very peculiar property of a professional theatre. And I is nami Dubai cha sharan po naile. And I think this will raise the standard for theatres in Dubai. Yeah. What is the message you would like to give to the Dubai Goans here who watched the theatre, houseful, waiting, anticipating all the beautiful scenes that were there? आयज जो तियात्राक शो जाला तो हाऊसफुल जाला सगळे टिकेट इतलो बरो शो जालो आनी ह्या शोवा उद्देश दुबाय जे गोंयकार आसात आनी जायते ऑर्गनायझर आसात तियात्रिस्ट आसात तांणी एकठांय येवन हाज्याहून बरो तियात्र जायते जाण कोणी आसा म्हूण पडटा दुसरो तियात्र मिक्स जायना मातशे तांचे डिफरन्सीस आसता ते घेवन बसपाक पावना आमी फुडें चलोवंक जाय फुडें वेताना सगळ्यांच्या हाताक धरून मुखार वचूंक जाय की कितें वेगळो तरा आसा तो कुशीन दवरूंक जाय आनी ह्याच भाशेन आमी फुडें गेले एकामेकाच्या हाताक धरून फुडें गेले जाल्यार कोंकणी आमची सुदरतली कोंकणी वयर पावतली तियात्र मातशी वयर पावतली आनी सगळ्या प्रेक्षकांक एक बरो एंटरटेनमेंट मेळटलें हाचो हेतू धरून आमी पावल फुडें मारता. Yes, thank you very, very much for these wonderful words of wisdom. And Goinso Balcom, the team of Goinso Balcom wishes you for your versatile acting on stage, for a wonderful performance. We thought that we were in Kala Academy for the competition theatre. We wish you all the very best and may Dubai Goans get to see such theatres in the future as well. So, Chod and Chod, Dev Bare Karu Nakash.
Hi, good evening. Here we have a very, very well played actor on the role in this theatre, Michael Diniz. Yeah, from Tilamol. Michael Bab, चोडान चोड वरवीं तुका ह्या तियात्राक लागून एक व्हेरी प्रोफेशनल तियात्र घडून हाडलो दुबयच्या शारांत आनी तुजो रोलूय बरो वाखाडला लोकांनी जो तुवें केलाय. हो तियात्र घडून हाडपाक जायत्याच जाणांचो त्रास सहयोग जाला. ह्याचे वयर आमकां थोडीशी म्हायती मेळत. जेन्ना आमी सुरू केल्लो तियात्र आमचे सगळे एक्टर थोडे एक्टर गोंयांत हांगासले आमी हांगासून खूब डेडिकेशन दिवन हो शोज केलो. आमचे एक हें आसली की आमी बरो शो करतलो आनी निकिती आमवर आमचो डायरेक्टर आमकां सदांच सपोर्टीव आसलो. ताणें सगल्यांचे एकले आमकां हें करतात वावर करतात सगल्यांक एक घेवन सगल्यांनी आपलो एफर्ट घातलो आनी आमच्या मनान आसलें की असलो तियात्र करपाक जो दुबयन कोणें तशें करून करूंक ना आमचो. Definitely one of the very professional theatre that has come up on stage. A message that you would like to give to the Goans in Dubai and across the globe? The message I would like to give is that I mean in Dubai they should give respect to the stage, to the art of theatre. Where if there is a unity, then we can take this theatre to a very higher level. And my message to all the Goans all over the globe is that stay united and let's be together to get our Konkani to a higher level. Yes, thank you very, very much. The team of Goinso Balkan wishes you all the very best. And may we get to see more theatre of this kind future in Dubai. Yeah, thank you very much. गाडो उदक आपल्या पोसलो पोटाची भूक तिणें सोंसली. हाय, गुड इवनिंग. आमचे मुखार आसात अविलाज जाणें सोबीत सुंदर दोन कांतारां म्हणल्यात ह्या तियात्रांत. अविला बाब, आयज शो हावसफूल, लोकांची कांतारां लायक केल्या, आवडल्या, ताळयो मारल्या. ह्या तियात्रा विशीं भोव थोडी उतरां मोलादीक उतरां तुजी. Theatre actually would be so close to my heart, very close to my heart, and especially Nicky Uncle. Well, it's one of these platforms where Nicky Uncle, Short Korean, he likes to promote one talent. So one platform where we actually work together to promote this Goan spirit. So I've been personally seen that लोकांनी वाव केला, practice लागून ते 2 पासांनी काम केला. So all that hard work has paid off today. The dedication that each and every member has put is really amazing, and I respect everyone. So kudos to the entire team, and I wish Nicky Uncle all the best and lots of shows in Goa. Thank you. Yes, thank you Avila, thanks a lot. Good evening. Today here we have a very, very good singer of the theatre, Nerissa Cardozo, who has sang a very lovely song on our team FC Goa. She was cheered by the crowd and she was brought back again once again to sing the song. Nerissa, a few reactions to you when you saw the crowd cheering you to sing up the song? First, I thought that maybe it wouldn't go very well, but then as I finished the song, I heard people clapping and whistling, and then that motivated me to come back again. So it was a great experience, and the crowd was really enjoying. Yes. Basically, one message that you would like to give to the teenagers and the youngsters of Goa who would like to take up this platform and maybe you be an idol of singing. Yeah, they can follow you up. Yeah, I think anybody who has passion to sing can sing. And I think you just need to have the interest to sing. So whatever you do, like it, love it, and enjoy it. Yeah. So let's football. That's what I thought. Thank you. मायेचो कास्तीक पोट्टा म्हणून सुने नायडेर काडली. देव बरी सांज दिवं. आयज आमचे मदें आसात जॉन बाब, स्पेशली गोंयासान ह्या तियात्राक दुबाय आयला. जॉनाचे खेरीतपणी खाशेले गूण तियात्रान आमी पळयल्या. तियात्रानूच न्हय पूण पिक्चरानूय ही इज डुईंग अ फॅबुलस जॉब फॉर अ गोवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. Few facts about John. John is one of the few theatrists who is available on Wikipedia, and it's a great pleasure to have you, John, with us in Dubai. John, थोडेसे प्रश्न हांव तुका विचारता आमच्या गोंयच्या बालकांच्या वाटेनसान. पयले सुवातेर जेन्ना तूं दुबाय पावलोय आनी ह्या तियात्रांत तूं आतां भाग घेताय, वॉट आर युअर फिलिंग्स, वॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन्स? दुबायचो लोक दुबाय जेन्ना तियात्र जाता कशे भाशेन तो डिफरंट गोंयच्या परस? गोंयचे परस दुबाय एक खेरीत भाशेची उमेद बघता, कित्याक दुबाय जे गोंयकार आहाय ते ओद सारचे आसताय, आबुधाबी आसताय, ओद्दा
कामाक लागून तियात्रां येवपाक मेळना तरी पूण हे सगळे आमगे गोंयचे भाव भयण्यो तियात्रां मोगा खातीर आनी कोंकणी माची जिवी दवरपा खातीर आनी कोंकणी माची फुडली पिळगे मुखार व्हरपा खातीर ती सगळीं आपल्यागे टायम पिड्ड्यार करून मुद्दम हो तियात्र चोवपा येताय जेन्ना तियात्र दुबय शारां जाताय तेन्ना वो घालपा हुंय जाताय तेन्ना मुद्दम जे आमगे गोंयकार भाव जे घालपा आहाय ते आपल्यागे वेळ पिड्ड्यार करून टायम पिड्ड्यार करून कोंकणी माचयेक तेंको कोंकणी भाशेक तेंको दिवपाक ते मुद्दम हे तियात्र चोवपा येताय त्या खातीर ते सगळे गोंयकारांक जे आमगे गोंयकार भाव घालपा आसताय तेंक मुगेलो सालाम कित्याक ते कोंकणी भाशे सदां सपोर्ट करताय कोंकणी माचयेक कोंकणी फिल्माक तेंगे सपोर्ट आसता आनी तेंगे सपोर्टाचेर कोंकणी भास कोंकणी तियात्र कोंकणी फिल्मां आनी मुखार वयताय. Yes, John Kirkuni, to a theatrist, one of the theatrists who's gone in the Limca Book of Records 2010 for having continuous 25 theatres with the double alphabets. आणि तुझ्या तियात्रांनी सदांच दुसरी भाशेन तूं एक मेसेज वेगळीच तरेची मेसेज दिवंक सोदताय. या तुजें म्हणणें कितें तूं सदांच डिफरंट तुजें एक पावल सदांच एक डिफरंटूच पावल आसता एक डिफरंट तूं कितें दाखोवंक सोदताय तुज्या तियात्रान वो पिक्चरान तुजें कितें म्हणणें हेजे वयर. जेन्ना आमगे न्यू जनरेशन आहा तेंकां तेंगे चिंतो एक स्टेप मुखार आसता सो तेंकां आदलें चोवपा नाका सो जे हांव तियात्र करता ते न्यू जनरेशनांनी तियात्र चोवपा खातीर वो ती पिक्चर देखून तेणी चोयची हें मोती मेळून आमी ते तियात्र पिक्चरां तयार करताय. हांवें एक तियात्र केलो कोडू ते कोडू तियात्रांत हांवें स्टेजीचेर आनी एक स्टेज दाखयलेली आनी एक तियात्र चलता तियात्रांत आनी एक तियात्र चलता सो तो लोकांनी एकूच शवाचेर तेजो भरपूर आवाज केलो आनी तो सगळे लोकांक तियात्र तेजो कॉन्सेप्ट लायक जालो. येस जॉन तूं तियात्रांनीच न्हय पूण तुजी जायतीच आतां कोंकणी पिक्चरां येत आसात. होम स्वीट होम 1 होम स्वीट होम 2 नाचोया कुंपासा आनी मंगलोरियन मुवी हे एक आसल्यार एक ना आनी निर्मोण जायतीं तशीं पिक्चरां आसात. सो तूं एक वर्सेटिलिटी हाडटा ह्या कोंकणी माचयेचेर न्हय तियात्रान पूण पिक्चरानूय. आनी आयज काल लोक जेन्ना गोंयासान चडसो भायर आहा भायल्या देशान आनी तुजे पिक्चरां चड पळोवपाक सोदता आनी आमकां एक आतां माध्यम आसा गोंयचो balkav.com आनी तुजी पिक्चरां जायतींच आसा ताजे वयर. या तुका कितें म्हणणें सांगपाचें ह्या ऑनलायन माध्यमान जो सगल्यांकूच फायद्याचो पडटा तुका कितें म्हणचें आसा हाचेर. पयलीं सुवातेर तुका भाव गिल्याम ब्रिटो मागीर आमचो गोंय आहा तो आसीस आनी नायजल क्वाद्रस जो दोहा काटार आसता तुमकां तिगांयकूय मुगेली शाबासकी कित्याक हें तुमी स्टार्ट केलां ऑनलायन मुवी चोवपाक. कित्याक जो लोक आमगेलो अमेरिका आसता न्यूझिलंड जर्मनी ऑस्ट्रेलिया जे जाग्यांनी आमगे गोंयकार भाव आहाय तांकां जायत फावटी ही कोंकणी फिल्मां चोवपाक मेळनाय पूण आयज ही कोंकणी फिल्मां ऑनलायनीचेर तुमकां आयज ही फिल्मां तेंचे मेरेन पावयली आनी तांकां एक संदी मेळ्ळी ही कोंकणी फिल्मां ऑनलायन चोवपाक. हें तुमी एक बरें पावल मारलां नवे दिशेन नवे पिळगे खातीर त्या खातीर तुमकांय मुगेलो सलाम. येस जॉन म्हाजो निमाणो प्रश्न हो तुका where do you see the Konkani theatres and Konkani entertainment industry moving on in the next 10 years? Because आयज जर आमी भारतार नदर मारीत मलयालम पिक्चर तमिळ पिक्चर गुजराती मुवीज they are vast ahead than a Konkani industry. In the next 10 years, where do you see our Goan entertainment moving on with theatres, Konkani movies and so on? Of course, कोंकणी जी फिल्मां आहाय ती आनी नेक्स्ट 10 इयर्सांनी जायत मुखार पावतली कित्याक जायते नवे तरणाटे नवे कलाकार फिल्मान भितर सरताय आनी ते भितर बरी फिल्मां तयार केली जाल्यार डेफिनेटली आमगे कोंकणी उलोवपी लोक जावं तो मागीर गोंयकार जावं तो मंगलोरियन जे कोंकणी भाशेक वावुरताय वो ताका कोंकणी मोग आहा तो लोक डेफिनेटली कोंकणी फिल्म चोयतले. फकत आमी कोंकणी फिल्मां काडटले आनी फिल्मां स्टँडर्ड सांबाळपाक पडटलो आनी लोकांक कितेंय तरी ते फिल्मांतल्यान बरें तें दाखोवपाक पडटलें आनी सेम मागीर तियात्राकूय जरी तर आमी तियात्र फुडली पिळगे दवरूंक सोदताय जाल्यार तियात्रांनी आमी लोकांक आवडटा तेंच दाखोवपाक पडटलें आनी लोकांक जेन्ना न्यू जनरेशन आहा एक स्टेप फुडें आसता तेन्ना सगलें तेंच्या वन एक स्टेप आम मुखार आसपाक जाय. आयज काल सगळे कडेन तें पयशे म्हूण करचें म्हूण ना. पिंक फिल्म चोयला अमिताभ बच्चनान क्रिटिकली वन ऑफ द बेस्ट फिल्म तें
तेजो हाय बजेट फिल्म न्हू तें, पूण ते फिल्मांत एक न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आयडिया त्या फिल्मांतल्या दाखयल्या आनी लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें. सो तेच भाशेन हांव म्हणना सिमिलर टू पिंक म्हूण, पूण तेश कोण कसले न्यू आयडियाज न्यू कॉन्सेप्ट जर आमी फिल्मांतल्यान लोकां मेरेन पावयले जाल्यार डेफिनेटली आमगे लोक ती फिल्मां उपयोग करतले. Yes. John, I really need to congratulate you. First of all, you are, I would say, one of the few theatres who has gone online and connected to the Goan youth globally. You are active on Facebook. We have seen your movies on goinsobalkao.com. We have seen your videos on YouTube. And I think you're doing a fantastic job. असोच तूं सदांच आमकां गोंयकारांक जे भायर आसात आनी गोंयांतूय आसात तांकां कनेक्टेड दवर. आनी तुज्या वावरान जे कॉमेडी तूं कोत्ता तुज्या तियात्रान तुज्या पिक्चरांनी जी तूं सांबाळटाय कॉमेडी ती आमकां सगळ्यांक तोंडार हांसो हाडटा आनी खेरीतपणी आमकां जियोवपाक कोंकणी भास जियोवपाक खेरीतपणी तुज्या व्हडल्याचो तें कमी येवपाक खूब गरजेचो. सो जॉन, म्हाजो एक लास्ट प्रश्न तुका एक खेरीतपणी मॅसेज आख्ख्या संवसाराक जे गोंयकार शिंपडल्या तिंकां आयच्या दिशान नवी दिशा हो एक मॅसेज दिवपाक एक संदी तुका ह्या गोंयच्या बलकावाच्या प्लॅटफॉर्मार. मुगे गोंयकार भाव हो भयण ती संवसाराच्या खंयच्या कोणशा आसूं, पूण जेन्ना कोंकणान कितें आसता जावं फिल्म तियात्र तेन्ना आमगे गोंयकार भाव गोंयकार भयणी ते फिल्म चोवपाक तो तियात्र चोवपाक धांवन येताय आनी तियात्रांक फिल्माक आपल्यागे तेंको दिताय. आनी फायनली आमी गोंयकार संवसाराच्या खंयच्याय कोणशा आसूं आमच्या मनांत काळजांत एकूच इच्छा आसता, एकू मोग आसता आनी तो मोग म्हणल्यार गोंयचो मोग, कोंकणी भाशे मोग. आनी ह्या गोंयच्या मोगा लागून कोंकणी भाशे लागून कोंकणी भाशे मोगा लागून आयज ही कोंकणी फिल्मां आनी कोंकणी तियात्र आमच्या गोंयचे भर लोक जे देशांनी शिंपडलो आहाय परदेसा आहाय तितले गोंयकार भावांनी भयणांनी कोंकणी भास कोंकणी फिल्मां कोंकणी तियात्र उखलून धरले. ते सगळे म्हज्या गोंयकार भावां म्हगेलो नमस्कार आनी काळजांतल्यान तुमकां सलाम. निमाणो एक तुजो फेमस डायलॉग, जय गोवा जय गोंयकार जय कोंकणी, ओनली फॉर गोंयचो बलकाव. ओके, म्हगे गोंयकार भाव गोंयकार भयणी खंय आसूं पूण आमी सगळे गोंयकार. जय गोवा जय गोंयकार जय कोंकणी. आमचे मुखार आसात आयचो खोडेगांव डायरेक्टर निकी अंबोरा. आयचो तियात्र हाऊसफुल सगळ्या लोकांक आवडलो खेरीतपणी ते सीन्स कांतारा आनी स्टोरी लायन. निकी बाब, लॉट ऑफ हार्ड वर्क हॅज गॉन बिहायंड दीस तियात्र. तुजे थोडे भोव अणभव. पयले सुवातेर हांव देवाक दिनवासता. म्हजो तियात्र हाऊसफुल जालो. एक हिस्ट्री ह्या गांवांत एक लोकल तियात्र हाऊसफुल जावप म्हणजे एक ल्हानशें काम न्हय. हातूंत हांवें एक सिनो दाखयल्यात. त्योच त्यो सिनो आज 125 इयर्स कोंकणी माचयेर जाल्यात. आजून पर्यंत दुसऱ्यो सिनो एक फ्लायट लोकांच्या वयल्यान येवप आनी हांव दाखोवप हें सोंपें काम न्हय, पूण हांवें करून दाखयलें. तेच भाशेन म्हजो ओपनिंग कोर्स ओद्द पावटी म्हणप आनी ओद्द फाटल्यान धरप. आज पर्यंत खंयच्या डायरेक्टरान ओपनिंग कोर्साची लायन अप आजून हाडूंक ना. हांव लोकांक दिनवासता. म्हज्या वावराक तेणी बांदून घातलो आनी पयले पाटी म्हाका शाबासकी मेळ्ळी ह्या तियात्राच्या फाटल्यान. पळय, खेरीतपणी आयचो जो तियात्र जाला इट्स लायक अ प्रोफेशनल तियात्र. जेन्ना लोक पळयतालो तियात्र पडलो स्टेज रेडी, यू नो, इट वॉज रियली प्रोडक्टीव तियात्र आनी लॉट ऑफ हार्ड वर्क हॅज गॉन बिहायंड इट. खूब लोकांनी त्रास घेवन सोयेक घेवन आनी एक युनिट कसो तियात्र घडोवन हाडला. तूं तुज्या एक्टर्सांक कितें मॅसेज दिवंक सोदता, एक थँक्यू मॅसेज? होय, ह्या म्हज्या कलाकारांचे सगळे म्हज्या कलाकार आसले तांकां हांव चड आनी चड दिवं. तितल्यो प्रॅक्टिसो हांवें मारल्यात. आपली कामां सोडून तितली हे गांवांत कामां करिनासतना रावंक जायना. हे गांवांत कामां करून येवच्यो जायना, पूण जायतो हार्डवर्क केलो ते म्हज्या प्रॅक्टिसे घेवन. तेच भाशेन म्हजो तो ग्रूप आहा, सिनाचो ग्रूप आहा आनी म्हजे म्युजिशियनांनी सगळ्यांनी इतलो म्हाका तांको दिलो. हांव तांकां चड आनी चड देव. निकी बाब, तुवें आयज दर्जो दुबयच्या तियात्रांचो वाडोवन दवरलाय आनी हेच परी आमकां फुडाराक आनीक तियात्र पळोवंक मेळचें म्हूण आमी आस बागोयता. तुजी निमाणी मॅसेज जी गोंयकार आख्या संवसाराक शिंपडल्या दुबय आहा, तुजी डायरेक्टराची मॅसेज? होय, आख्या संवसाराक शिंपडल्यात गोंयकार खरें. म्हजी मॅसेज हो म्हजो वावराक हांवें म्हजो हात घातला तो हांव फाटीं सोदचो ना. म्हजे लागीं जायतीं आसा दाखयतलें जाल्यार आमकां केन्नाच असलो स्वेग मेळो नासलो. हांवें एक असलो स्वेग घेतला. हे कितले त्रास घेतल्यात हे करूंक आनी फुडें हाडूंक.
आनी आयज ताकाच लागून हो आमकां आपलो मानता देखून हांव सगल्या लोकांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हो म्हजो तियात्र तुमी येवन पळोवन तो तियात्र तुमी फूल हावज केलो. निकी बाब, गोंयच्या बॉलकांवाच्या टिमीन वदेशी तुका चडांत चड परबी आनी फुडाराक बरें यश हांव देता. तुका चडांत चड देव बरें करूं. इतलेंच न्हय, गोंयच्या बॉलकांक हांव म्हजी चडांत चड शाबासकी दिता. येवन तुमचो वेळ तुमी पास करून म्हज्या तियात्राक येवन तुमचो वेळ तुमी पास करून आनी तुमकां इतलो मानलो हांव तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं निकी बाब. पूत सांगता तितले आयकोन म्हणटा बरें रे पुता. एक दीस पूत मायका ताक धरून पासो एक घेवन वेता आनी शेकी तिका आजिलान पुतो सोडून येता. मायन पांची तुका वाडोयला खोशानी जिवीत सारून जाणटेपणांत दुसऱ्याचें जेवण चोरूंक चिंती ना काय पोटाक तुज्या लागल्या म्हणून